तुम्ही तुमचो फ्युचराचो कोर्स चूज करता आसतना माझे भवितव्य कितें, माझे भविष्य कितें आपल्याक खबर ना. तुम्ही टिचराक विचारात. कारण आम्ही पळयता की ग्रामीण भागातले पेरेंट्स, कारण हांवूय एक ग्रामीण भागात रावपी, कारण मुळात हांव सांगता की म्हाका दोतोर जेन्ना जावपाक जाय आशिल्लो म्हाकाय खबर नाशिल्लें BMS म्हणून कितें तरी कोर्स आसा म्हणून. हांव फॅक्ट सांगता, म्हाका MBBSाक एडमिशन मेळूंक ना, म्हाका डेंटलाक एडमिशन मेळूंक ना, म्हाका इंजिनियरिंगाक एडमिशन मेळटालें, बट दोतोर जावपाची तीव्र इच्छा आशिल्ली. आतां कसो जातलो? योगायोगान म्हाजो काका टीचर म्हणजे सर वळखता दशरथ परब, ताणें सांगलें की ना कोल्हापूर म्हणालो आयुर्वेदीक कोर्सीस आसा म्हणून तुका आयुर्वेदिकाक घाल. हांव म्हटलें बरें आसा, दोतोर तर जावपाची इच्छा आसा. पूण योगायोगान BMS म्हाका तेन्ना पयले फावटी कळ्ळें की BMS बीन कोर्स आसा म्हणून, आनी हांवें BMSाक एडमिशन घेतलें. सांगपाचो उद्देश हांव परत सांगता, म्हणजे आपलें करियर खंयच्या हातूंत जातलें हाजो तुमी पयल्यान पयलीं 10वेच्या उपरांत 12वेच्या उपरांत तुम्ही फ्युचर आपले कितूर आसा. आपलो फ्रेंड शिकता, कोण तरी पयलींचो गेला म्हणून शिकतना गोंयांत आयच्या घडीक म्हणजे लायब्ररीयन पासून ते टेक्निकल कोर्सीस गोंयांत इतके कोर्सीस आसा की ताची नॉलेज सगळ्यांक मेळची म्हणून आमी करियर कावन्सिलींग चलयता. बट तरी सुद्दां म्हाका दिसता की करियर कावन्सिलींग सगळ्या भुरग्यांच्या पर्यंत आयजूय पावना. ते करियर कावन्सिलींग व्यवस्थीत रित्या जर पावलें म्हणजे त्या खातीर तुमी समजून घेतलें, म्हणजे हायर सेकंडरी टिचर्स आसतले किंवा स्कूल टिचर्स जाल्यार तुमचें खरोखरूच खूब बरें करियर जावपाक शकता. दुसरी गजाल हांव प्रामुख्यान मेन्शन करता की गोंयांत एकूय विद्यार्थी म्हाका फीस भरपाक पयशे ना म्हणून कोणाचोच कोर्स उरपाक शकना. तुमी म्हणटले तूं पयशे दिता काय म्हणून. ना, सरकार दिता. सरकारा कडेन तें प्रोविजन आसा. कारण सरकारा कडेन SC आसतले, ST आसतले, OBC आसतले, इवन दो फॉर द जनरल कॅटेगरी स्टुडंट्स देर इज अ बर्सरी स्कीम. म्हणजे तुमची ट्युशन फीस जेका 40,000 50,000 फीस आसा ती बर्सरीच्या अंडर सरकार जे आसा पुराय फीस तुमकां रिटर्न करता. हाज्या व्यतिरिक्त आमी एड्युकेशन लोन दिता. आमचे गोवा एड्युकेशन कॉर्पोरेशन आसा, फाल सकाळी 3 लाख रुपया जरी फीस असली जाल्यार आमी इंट्रस्ट फ्री लोन हे जे आसा हे आमी एड्युकेशन कॉर्पोरेशनच्या वतीन दिता. त्या खातीर म्हज्या समोर चिक्कार पेरेंट्स बसलेले आसात आनी पुराय म्हणजे आपल्या कडेन पयशे ना, म्हाका फीस भरूंक मेळना म्हणून कोणाचें शिक्षण उरलें अशें गोंयांत केन्नाच जावचें ना. त्या खातीर सरकार सदोदीत कार्यरत आसा, सरकार सदोदीत सपोर्ट दिवपा खातीर आसा आनी तो सपोर्ट आतां आनी फुडेंय तुमकां जो आसा हो खूब मोठ्या प्रमाणात सरकारा कडल्यान मेळटलो. आनी वता वता आसतना एक गजाल हांव मुद्दामून सांगता, म्हणजे that is the achievement of the my government, which is an EWS, is the economical weaker section. 10% रिझर्वेशन्स फॉर द इकॉनॉमिकल वीकर सेक्शन आसा जनरल कॅटेगरींतल्या भुरग्यांक, ज्यांचो मुळात जेका आमी म्हणटा की गरीब कॅटेगरीन येता, ज्याचो 8 लाखाच्या सकयल इन्कम आसा, ज्याचो 200 स्क्वेअर मिटराच्या पेक्षा कमी जागा आसा, 100 स्क्वेअर मिटराच्या पेक्षा कमी फ्लॅट आसा, ह्या मनशाक इकॉनॉमिकल वीकर सेक्शनाचो फायदो जरूर घेवचो, जेणे करून ताका आपल्या एडमिशनाक आसतलें 12वेच्या उपरांत इन फ्युचर फॉर द नोकरे खातीर आसतलें, हाजो निश्चितच फायदो जावपाक शकता. त्या खातीर इकॉनॉमिकल वीकर सेक्शन ह्याय गोष्टीचो तुमकां निश्चितच फायदो मेळटलो. तुमी सगळे जाण युवक युवती म्हज्या समोर आसात आनी हांव सोपयता आसतना म्हणजे सरांचें तर अभिनंदन करतलोच, तुमचेंय अभिनंदन आसा. स्वामी विवेकानंदांचें एक वाक्य आसा, अरायज अवेक अँड स्टॉप नॉट टील युअर गोल इज अचिव्ड. चलात, उठात, जागे जायात आणि तुमचे ध्येय साध्य करीपर्यंत खंयसरूच थांबू नाकात. ध्येय निश्चित करात आणि ध्येय साध्य करात. जय हिंद, जय गोमंतक.